तुझ्या नावान सौम्या भक्तीना मी जमल्या भेटूच्या कामकाज बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्या तुझे देवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसताय उंड्या वायल्यान तुका स्तुतिताय सर्गी मानान आमकां तूं पोसताय उंड्या वायल्यान तुका स्तुतिताय जिविता गाणान दादोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटयताय तुज्या नांवान सौम्या भक्तीना मी जमल्या भेटूच्या कामकाज बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्या तुजे देवे वरदान. मोगल भावपणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सादे कळसो पांचवो आयतार आज संभ्रमच्या वक्ता एका मनाची काळजाची जावन इमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेकांच्या गरजां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या संदर्भार अर्गासावन बिस्बडयता ग्लॅडसन आनी क्रिजेन्सिया पिंटो रुजाई वडो तशेंच अर्गासावन बिस्बडयता विनिशा रिश्मा लोबो फातिमा वडो तांचेर देवसोद विशेष करून मागता आसतना देवदेन पॅट्रिक रोड्रिगस मॅमिस आंजेलिन रोड्रिगस मिलर माय वडो तांचेर देवसोदी आमिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आम्हा समेस्त बसोद मागया जे कोणा मागता बसिलांद सोड आस करून तांचे बसोद ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो एक कुटाम जावन देवाक अर्घा बलिदान भेटोवच्याक आमी सव ह्या देव मंदिरान सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी नितळ काळजा मनान आनी जेजूच्या नांवान एकामेकाची सेवा करूंक जाय म्हणलो संदेश दिता. जेजू ह्या संवसारी सेवा घेवंक न्ही बगार सेवा दिवंक आयिल्लो. ताची सेवा ताणें कितेंच आवाज करिनासतना नितळ मनान आनी गुपीत रितीन केली. तेच परी आमी सोम्याची देख घेवन एकामेकाची नितळ मनान सेवा साकरी करूंक जाय असची कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. मोगल भाव भणीनो सेवेचें जिवीत जावन आसा देवाचें जिवीत. सेवेद्वारी आमी देवाचें आसरपण मनशा मदें आसा म्हणून परगड करूंक जाता. असल्या सेवेचें मोगाचें जिवीत आमचें जावं दी. कुटुंबांत वाड्यांत विरगजेंत तशेंच समाजेंत कस्ता अकांता मदें गरजेवंतांतय सेवेचें जिवीत जिवंक जाय असची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समीन तयार करया. कळसांत हांव दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतक सोम्या काकुतक तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतक क्रिस्ता काकुतक आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसला. सोम्या काकुतक सोम्या काकुतक तकली बघून देवाची काकुळत सोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं. आमेन.
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती त्याच्या इष्टां संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रोत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तुम पवित्र एकलोस तुम ईश्वर एकलोस तुम परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एक रिपोर्ट दांपी आमच्या घरसंगाती ते समा खातीर हिरेद्यां खातीर मागया ऑनलायनी मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयतात ते सर्व भक्ती कामां सोद आमी मागया तांच्या घरसां खातीर मागया बापा आमच्या मोगाळ देवा तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां सदांच बाळगून दवरूं हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नातल्ल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात तेदना फांत्या बरें तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतेलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतेली तेदना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा तुमी जूं मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो देवाचें उतार देवाचे व्हड उपकार. नितीवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा.
उजवाड मेळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा देव ताका मोवाळ दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता तो आपलो धंदो प्रामाणिकपणी चलयता नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंत मनीस केदीन चालचो ना ताचो उगडास उरता सदां काळ वायट खबर येतना ताका बेबेरान दिसना कित्याक तीर काळजान सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा सांत पौलान कुरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाच्या सक्तीच्या आनी जाणवयेच्या दरबारान क्रिस्ताचो गोट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय हांव तुमचे सवे आसल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय कुर्सयिल्ल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनांत चिंतचें न्हय म्हूण हांवें निश्चित केल्लें अशें आसक्तपणी भिवून आनी कांपोवन म्हणल्या बरी हांव तुमचे मदें आसलो म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वय करतल्या मनशाच्या जाणवयेच्या उतरांचो न्हय बगार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो कित्याक तुमच्या बावर्तेची बुन्याद मनशाच्या जाणवयेचेर न्हय बगार देवाच्या सक्तीचेर पडजय म्हूण हांवें लेखलें देवाचें उतर देवाचे ओडुपकार हालेलुया 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 अंश संसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो हालेलुया 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 सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तुम्ही पृथ्वेचे मीठ सजर आणली जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची भायर उडोवंक आनी पांयांतळां मस्तोंक शिवाय हेर कित्याकय तें उपकार ना तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या तळवेर बांदलां तें शहर लिपून उरोना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशाबंद दवरिना बगार घरांत असलेल्या समेस्तांक उजवाड जायशें दिवटोणे दवरता तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोळोवं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं देवाचें उतर वाकाणी तुका क्रिस्ता बशा क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तशेंच माध्यमा मुखांतर ऑनलायनीर मिस भेटयतल्या सर्व
भाव बहिणींनो भावत्यानो, देवाचे उतर म्हणटा तुम्ही पृथ्वीचे मीठ, पृथ्वीचे मीठ. मिठाची वळख आमकां आसा न्ही गी, आसा न्ही, आसा की ना, आसा. मीठ दिसपट्ट्या जिवितांत गरजेचें गी, गरजेचें न्ही, गरजेचें. मीठ दिसपट्टें आमी वापरता, सडावत खंयच्या वापरता आमी, हां खंयच्याक वापरता, नुस्त्याक वापरता न्ही गी. कांय थोडी पेजेकी घालतात, शिताकी घालतात ना म्हणून. कितें मीठ घाल्यार कितें जाता, हां रूस जाता. चड मीठ घाल्यार रूस जाता, असली रूस ही चलता, कळ्ळें गी. पूण मिठाचो गूण कितें, मिठाचो गूण रूस दिवचो, मिठाचो गूण रूस दिवचो. मीठ जायत्या संगतीक वापरतात न्ही गे. खंयच्या बरोबर वापरतात मीठ, मीठ खंयच्या बरोबर वापरतात, एक नुस्त्याक वापरतात रूस दिवच्याक न्ही गे. रूस दितात तें देखून जाय तितलें मीठ आमी घालता नुस्त्याक न्ही. गोरवांकी रेड्या पाड्यांकी मीठ, थाळण्याक मीठ घालतात, उदकाक मीठ घालून दिता, काय इल्लेशें रूस तांकां जाता पिवंक. हां रूस दिवची एक. दुसरें मीठ पाड जायना तें बरी राखून सांबाळटा न्ही गे. मासली न्ही, सुकी मासली आमी पावसाक इल्ली सुकी मासली काणून दवरता, बरी सुकोवन बरी करून आमी बांदून दवरता एका डब्यान घालून न्ही गे. ती मीठ घाल्ली मासली पक्काक पाड जायना, जाता पाड जायना, जोगसाणीन दवरता. देखून पळया मीठ पाड जावंक सोडिना. आदल्या काळार आमचे लागीं फ्रिजां पुरो नासलीं, आतां बरी बरी फ्रीज आयल्यां, सिंगल डोर डबल डोर न्ही गे. डीप फ्रिजांनी पुरो आयल्यात, आमी उरलें पुरो फ्रिजान घालता. पयलें कांय नासलें, आमी सदावत कांय इल्लीशी वळाची मासली चड मेळ्ळी जाल्यार, कांय इल्ली बांय केद काडटना मासली इल्ली चड मेळ्ळी जाल्यार, वो तोटो घाल्लो कडू घाल्लो न्हंयक वळाक मासली चड मेळ्ळी जाल्यार इल्ली सुकोवन दवरची आसली. फ्रीज नासलें न्ही गे, सुकोवन दवरचें आसलें. कांय दुकरां मांस हाडलें जाल्यार एगार दुकोर मारलो आसलो जाल्यार इल्लेशें दुकरां मांस कितें करचें जालें, हां सडावत ओबू इल्लें मांस बरें मीठ घालून परतून इल्लेशें मीठ घालून परतून मांस दवरून परतून मीठ घालून पोवलेन घट्ट बांदचें आसलें. पोवलेन घट्ट बांदून दोरान घट्ट बांदून खंय दवरचें, खंय दवरचें, फ्रिजान खंय दवरचें, बेड्डा बांदा, उशा बांदा, सिंक्यार दवरचेलें. सिंके म्हण आसलें न्ही गे. वयर दवरचें म्हळ्यार खंय वयर, फाक्या वयर गे. उमकोळोवचें खंय उमकोळचें, हां सिंक्यार उमकोळचें, सिंक्यार दवरचें, सिंक्यार दवरचें आसलें गे. माजर सकाळीं सगळीं रावन म्याव म्याव करतालें, केदळां रांदताय माय केदळां रांदताय म्हणटालें माजर वयर पळोवन. पळया सिंक्यार. देखून पळया मीठ पाड जावंक सोडिना. दुसरें तिसऱ्यान मीठ नितळ जावंक वापरता. नितळ संकेत. हिमसाण्याची मासली आसा जाल्यार, सांगटेराची मासली, किजाना आसा जाल्यार, कोळाची मासली आसा जाल्यार मीठ घालून बरें करून घासतात न्ही गे, आनी हिमसान पुरा वेता. मीठ पळया वाळे येनातले बरी, कीड येनातले बरी माडांक घालतात न्ही गे. हां मिठाक पक्का कीड वाळी पुराय लागीं येना. मीठ करंटाचे अर्थिंगाकी घालतात मीठ. अशें मिठाचो उपयोग मस्त आसा. पूण सडावत मीठ रूस दिता, रूस दिवचें काम मिठाचें. देखून जेजू आयच्या सुवार्तेन म्हणटा तुमी पृथ्वेचें मीठ, म्हळ्यार तुमी संवसाराचें मीठ. हय की न्ही, म्हणटा की ना. आमचें ती मीठ आसा की ना. चड मीठ जाल्यार कितें जाता, BP सोडटा बड्या. उणें मीठ जाल्यार कितें जाता, लो BP जाता, हाय BP. लो BP डेंजर, हाय BP डेंजर. लो BP जाल्यार कुस वेता, हाय BP जाल्यार कुस वेता. मीठ नॉर्मल आसाचें. पूण जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वेचें मीठ, पृथ्वेचें मीठ. देखून आनी मुखार मीठ हाडिचें म्हणना न्ही गे. कोतकोत येता नात उडयला जालो कडयेक न्ही, मीठ बाय सरता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पृथ्वेचें मीठ म्हणटा देवाचे भितर.
पयलें मीठ पुरो खंय मेळटालें गोता तुमकां खंय मेळटालें हां होत न्हय अंगडी मेळटालें आतां खंय मेळटा आतां अंगडीत मेळटा पयलें मीठ भायर दवरताले गुणयंत न्ही गे मातयेचे गुणयंत कोड्याचें मीठ भायर दवरताले न्ही गे बारीक बरें रूस मीठ कित्याक आं बरें ताणें कावनान भोगा बरो पेटो मुत्तालो आनी मीठ केदाळे तुकून दिनातले मीठ शेरांनी दिवचें आसलें एक सेर 1 किलो 1 सेर 2 सेर 3 सेर मीठ तुकिनातलें आनी मीठ भायर दवरचें मीठ कोणी सोरून ना मीठ सोरून नजो मीठ सोर नेल्यार बरक जायना की म्हणटात ते मलगडे म्हणटात देखून मिठाचें मीठ एका ओडल्या कितें म्हणटा ताका तळटाचें मूळ आसा पळय तळटाच्या मुळाचे कळमे आसा न्ही तळटाच्या मुळाचे कळम्यांत मीठ घालून दवरताले भायर एक टायराचे वयर मीठ कोणी व्हरनातले आमकां गरजेक जाय जाल्यार लो वचून हाडचें आसलें आनी दुसरें सांगचें आसलें आमी 1 किलो 1 सेर मीठ काडलां ताचे पयशे दिवचे मागीर आंगड बंद जाल्यार भायरच आसतलें मीठ आतां मीठ पुरो वस्तू नंबर येता न्ही गे पॅकेटीन येता लूज येता कोडे मीठ येता पावडर मीठ येता आनी खंयचे समनाची मीठ येता म्हूण ना आजकाल तें पुरो आतां बिगा भितर दवरतात भायर दवरल्यार तें मीठ वयतात आतां देखून हो पळया देवाचें उतर म्हणटा तुमी मीठ मीठ पृथ्वेचें मीठ कित्याक मीठ जेजू म्हणटा आमी कित्याक मीठ कित्याक म्हळ्यार रूस नासलेल्या जिवितांत रूस दिवचें मीठ आमी जायचें रूस नासलेल्या जिवितांत रूस दिवचें मीठ आमी जायचें देखून आधुनीक काळार लोक मस्त कश्टून आसा कित्याक कित्याक मस्त जाणांच्या जिवितांत रूस ना रूस म्हळ्यार उल्हास ना उल्हास आनंद ना संतोष ना कळ्ळें की मतीक समाधान ना उल्हास ना जायत्या जाणांच्या लोकांक मतीन तशें आसा जिवितांत अशें रूस नासलेलीं जिवितां जायतीं आसात आधुनीक काळार विज्ञान वाडलां फेसिलिटी वाडल्यात जेवणाची रीत बदलल्या जायती फेसिलिटी आसा घरां बदलल्यात न्ही घरचें वातावरण बदलना जायत्यो संगती घरां आसात TV आसा मोबायल आसा लॅपटॉप आसा आनी कालें टॅब आसा पुरो आसा संगती पुरो आसात आमचे लागीं पूण एक मात्र ना कितें मतीक समाधान ना खंयचेंय आमकां मेळटा आमकां मोबायला दिल्यार पयशे दिल्यार खंयचेंय मेळटा आमी वचोचें म्हूण ना अंगडी आतां आजकाल वचोचें म्हूण आसा घरा बगल्यारच येता झोमॅटो आसा टोमॅटो आसा आनी कालें स्विगी येता मग्गी येता पुरो येतात घरा रेडी अमेझॉनान ऑर्डर केल्यार पुरो येता वस्तू पुरा घरा रेडी येतात कांय टेन्शन ना पूण एक मात्र येना खंयचें सांगा व्हडल्यान एक मात्र येना समाधान एक मात्र मेळना अंगडीन खंयचें समाधान तुणी समाधान सोदून येतात खंय येतात विकेंडाक भोवंक येतात गोंयांक आनी खंय बरें येता समाधान फाटी येता ना समाधान देंत खंय वयतो ना थोडी येतात बिचाक येता समाधान सोदून रेंवेंत गेळटात रेंवेंत न्हिदतात वयर माती रेंव घालतात चरमुरी खातात बेलपुरी खातात पिझ्झा खातात भाजली मासली खातात पुरो फाटी येतात घरची मेटां सोडटाना तिंतू तोंडां याबा तोंडां पळयल्यार निसी मेळचो ना थोडी भोवंक येतात पिकनिकाक थंय हांगा पुरा गेली भोवंक बारी खुशी भोवंक भायर सरतना बारी खुशी कोले पुरा तयारी करून एक हप्त्या पयल्यांत बॅग रेडी जाता हांगासर कळ्ळें की बॅगान दवरल्यो चाकल्यो पुरून येतात पयल्यांत रेडी भायसर गेली खंय पुरा पिकनीक पुरा जालें पुरा पार्टी येवन जालें पिकनीक जालें ही बाबा आनी तेंत काम तेंत तोंडां मुरचार पडली पळया समाधान ना थोडी येतात पार्टी गम्मात सगळी रात पार्टी करची पिवोवचें खावचें घरा न्हिदचें दुसरे दिसा सोमार येताना परतो ना तेंत टेन्शन इस्काला वसाची ऑफिसाचें काम टिचरीचें काम मास्टराचें काम तेंत खंय थोडी येणे तेणें भोवंक गेली बरें करना होटलांतले गेलें पुरा गेलें मागीर घरा येयल्या उपरांत एब्बी आयल्या आनी तेंत सकाळीं उठून पळे बाज इडले उकोड चटणी वाट आळेन वाट कडी कर वस्तू
झाड पूस हे बथेंत गी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खंय गेल्यार वस मनीस येता सोदून सोदून येता समाधान सोदून येता पिक्चराक वयता नाटकाक वयता डान्साक वयता मॅचाक वयता जिम्माक वयता क्लबाक वयता सगळ्यांनी वयता आनी रेती वयता रेती बारी बरी रेती जाल्या उपरांत तेंत अदे रागा अदे हाडू संतोष म्हणना आनी असल्या नासमाधानेन असल्या बेजारान असल्या रूच नातलेल्या छप्पे जिवितांत कश्टतली जायतीं जाणां आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायतीं जाणां आसात कुटुंबा जिवितांत दादलो समानान जाल्यार वा कुटुंबा जिवितांत बायल सारकी ना जाल्यार कुटुंबा जिवितांत भुरग्यांचे देणे ना जाल्यार प्राय वाडलेल्या भुरग्यांक बरी सैरीक ना जाल्यार शिकलेल्यांक बरें काम ना जाल्यार परगांवांत आसलेल्यांक बरी विजा ना जाल्यार परगांवांत आसलेल्यांक PR मेळना जाल्यार परगांवांत आसलेल्यांक शिकोवन जाल्ल्यांक कामां मेळना जाल्यार तांच्या मतीं भोगचें टेन्शन तांच्या मतींत आसचें डिप्रेशन कोण सांगूंक साध्य कोणाक किस वरणूंक साध्य ना एक सुरी आवय बापाय आसात घरांत इसारतली ना तूं उलयतली नात तूं सीक पडल्यार तूं बाथरुमांत पडल्यार तूं नाणयेंत पडल्यार तुका उखलतली नात एक एकली आसात तांचें दूख तीं कोणा लागीं सांगूंक पुताचे फोन येता सुनेचे फोन येता नातराचे फोन येता दोन शब्द उलयल्यार जालें आनी चड उलोवंक गेल्यार तुजें आसलें सदांय भांगरो तत्त दुसरें कांय ना तत्त भांगरो दुसऱ्या सायडल्यान कांय ना दवरता माई टक्क दवरलें कोणाकडेन सांगचें तिचें दूख पुता लागीं सांगूंक म्हळ्यार ताका वेळ ना सुने लागीं सांगूंक म्हळ्यार ताका पुरसोत ना नातरा लागीं नातवा लागीं सांगया म्हळ्यार तांकां बिजी आसात तीं मोबायलार शिकपांत कोणाक वेळ ना आज एकामेका आयकूंक कोणाक वेळ ना कायली खंत बेजारे बघता म्हजी दूख आसा काळजांत मतीन म्हजी दूख आसा हांव कोणा लागीं इल्लो उसार सांगता म्हणून अत्रे गोन आसत जाल्यार आयकतली कोणी ना कायली तुज्या लागीं सांगता म्हणून हांव सांगीन जाल्यार एक पटी हांव आयकतां दुसरे पटी हांव सांगूंक आयलो जाल्यार दुसरे पटी हांव आयकूंक कश्टतां तिसरे पटी आयली जाल्यार सांगूंक हांव पळापळ घेतां आनी कितें म्हणटा तुजें आसलेंत म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें अशें एक चेडूं एक चली मानसीक वत्तडांत वळख जाता आनी ती घरा वचून आवय लागीं सांगता आवय म्हणटा तुजें आसलेंत भांगरो ती कोणा लागीं सांगू तिचे कश्ट तिचे कंत ती काय करतली कोणी ना बापाय लागीं येता तुजें आसलेंत पिशें गंजें म्हळ्यार कितें दूख भोगता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असले उतर आयकता ना म्हळ्यार आयकूंक रेडी ना कायलेशे सांगलें सांगता उलयता कायले मतीक बेजाराय भोगलेली बरी आसा कायले डिप्रेशनाक गेल्ले बरी आसा तांचे लागीं उलोवन तांकां मनोस्थैर्य दिवन तांकां धैर्य दिवन तांकां इल्लोसो पाठिंबो दिन तांच्या जिवितांत बरोवसो हाडची उतरां उलोवन तांकां प्रेरीत करच्या बदलाक तूं पिशें तकली समाना मेंटल तशें अशें म्हूण सांगून आसली थकली फुडां मस्त पाड करची कितली सुंदर भास आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज कितलीं जाणां वखदां काणयतात कितलीं जाणां गुळयो काणयतात कावन्सिलींग येताना कावन्सिलींग म्हळ्यार कितें समालोचन म्हळ्यार कितें आयकुचें तांकां सांगूंक जाय आनी आयकतले कोणी नात देखून ती येतात आनी सांगतात 1 घंटो 1.5 घंटो 2 घंटे सांगता सांगलें परतून सांगतात पूण बेजार नासतना आयकोवचें आसा बळें तें कावन्सिलींग तांच्या काळजाचीं बोगणां ताच्या काळजाचे बरयल्ले खाट उक्ते केल्ले तेन्ना तांच्या मोतीचो ताच्या काळजाचो भर हळू जाता आनी ती कांय इल्लीशी दोदोसकाय तांच्या मोती भोगता संतोष भोगता कांय समाधान भोगता कांय इल्लीशी न्हीद पडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांव तुजे लागीं सांगता तुका आयकोवंक पुरसोत ना तुजे लागीं सांगता तुका आयकोवंक पुरसोत ना जाल्यार तो मनीस देदस्पर जाल्लो कितें चिंता म्हाका आयकतली कोणी ना म्हाका समजतली कोणी ना म्हाका सांगात दितली कोणी ना हांव एक सुरो अशें भोगता अशें चिंता पेता आनी तांच्या मोतीक एक उक्ती येवचें जीव घात
सुसाईड. आणि असलेल्या परिगत्यान असलेल्या जिजो म्हणटा तुम्ही तांच्या जिवितान मीठ जावचे व्यक्ती जाय मीठ जावचे. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एकामेका ऐका, एकामेकाची दूख ऐका, एकामेकाची बोगणां ऐका, एकामेका समजून घेया आणि पाठिंबो दिया. तुमकां बेजार जावंक पुरो, तुमकां इरिटेट जावंक पुरो, सांगलें सांगता म्हूण तुमकां बेजार जावंक पुरो, पूण सोसून व्हरा ताच्या बऱ्यापणा खातीर, ताच्या सुडके खातीर, ताच्या समाधाना खातीर सोसून व्हरा. आनी अशें मीठ जावचें प्रयत्न करा, मीठ जावचें. देखून मदर तेरेसा पळया, ती आयकताली, ती वेताली, सांगलें सांगताली जाल्यार आयकताली. कित्याक मीठ जावन ती मीठ जाली. मीठ रूच दितेल्या जिवितांत रूच जावचें मीठ जाली. आनी आमी सांगूंक जाय, जर तर मनीस जावन, सोम्याचो सेवक जावन, सोम्याचो पाटलावदार जावन जर तर हांव पेल्याच्या कश्ट केल्याच्या मनशांच्या जिवितांत रूच दितेलें मीठ जायना जाल्यार हांव कर्सान ओगळलेल्या मिठा बरी जाता. देवाचें उतर म्हणटा, जर तर मीठच जर आळणी जालें कितें फायदो? ते मीठ सारून करूंक रेवे बरी वापरतात की वापरनात. खंयच्याकी उपकारता की ते उपकारना. जर तर आमी हेरांच्या जिवितांत रूच दिवचें मीठ जायना जाल्यार आमी खंयच्याक उपकारता? सर्गीच्या राजा उपकारना आमी, देवाची परजा जावंक उपकारना आमी, देवाची भुरगीं जावंक उपकारना आमी, खंयच्याकी आमी उपकारना. आमी बेश्टेच अळणी जाल्ल्या मिठा बरी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, सुकन गेल्ल्या फंट्या बरी आमकां कातरन कान उडयतले आनी रास्कल उजो दितले आनी तें जातलें रडणे आनी दांत किरलोणी. कान आसा जाल्यार ऐका, देवाचें उतर म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी परत जेजू म्हणटा, तुमी संवसार असो उजवाडी मिठा बरीत. थोड्याच्या जिवितान अंधकार आसा, अंधकार भिरांकूळ अंधकार वाटत दिसना, खंय भायर येवचें म्हूण गोतूना, तसल्या समस्यांक वळख जाल्यान भायर येवंक गोतूना तसल्या समस्यांक वळख जाल्यांत. महाभारतांत अभिमन्यू आसलो न्ही गे, चक्रव्यूह युद्धाक गेल्लो, भितर वचूंक कळ्ळें ताका, भायर वचूंक कळूंक ना. वाट पुर्ण बंद आसली, कोणीय ताच्या कुमक्याक येवनात, भायर येवचें कशें म्हूण कळोंक ना. आनी धडपडोन ओद्दोडून मेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. असले जायते जाण आसात संवसारांत, समस्यांक बली जाल्यांत आनी समस्याच्या अंधकारांत ती वेडो घालून आसात. भायर येवची वाट दिसना, वाट सोदून तुजे लागीं येतना तुवें ताचो टॉर्च लायट जावंक जाय, तुवें ताचो उजवाड जावंक जाय, तुवें ताची सूड जावंक जाय. सूड म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, उजवाड दिवपी एक दिवो तुवें जावंक जाय. आनी तो दिवो ताच्या मुखार पेटलो जाल्यार ताका वाट दिसतली आनी तो सबितायन त्या समस्यांतलो भायर येतलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून सुजो म्हणटा, तुमी प्रत्येचो संवसाराचो उजवाड कितें करता? अंधकार दवंडयता. वैगी संवसारांत कितें आसा? संवसारांत शाश्वत कितें आसा? उजवाड की अंधकार? संवसारांत शाश्वत कितें आसा? उजवाड की अंधकार? कांय उलयनात तुमी. देवा म्हज्या, कितें संवसारांत अंधकार शाश्वत? संवसारांत अंधकार आसलो. देवाचें उतर उत्पत्ती पुस्तकांत म्हणटा, संवसारांत अंधकार आसलो. देवान कितें रचलें? उजवाड रचलो, सूर्य रचलो. सूर्य आसता पर्यंत उजवाड. सूर्य बुडलो जाल्यार उजवाड आसा? ना. सूर्याक कळबान मांडली जाल्यार उजवाड आसा? सूर्याक मोड आड आयले जाल्यार उजवाड आसा? ना. पूण ह्या अंधकाराच्या संवसारांत आमकां सगळ्यांक जिवीत दितलो कोण आसा? सूर्य आसा. सूर्य पळया, तो उजवाड रातच्या फराय चंद्रमा मुखांतर आमकां उजवाड दिता. आनी जेजू म्हणटा, तुमी ह्या संवसारांत अंधकारांत आसलेल्या मनशांक उजवाड जावचे दिवे जायचे. दिवे. सूर्य उजवाड दिता खरें, पूण जिविताच्या आत्मीक अंधकारांत आसात पळय, विविध समस्यांक वडो घालून
काळोखाच्या बुयारान शिरकल्यान पळय तांकां भायर सोडो उजवाड तुवें जावंक जाय. तांकां भायर तुलो उजवाड जावंक जाय. काळोखाची कूड आसा म्हण चिंत्या तातूंत एक ल्हान वात पेटयली जाल्यार उजवाड येता की ना? उजवाड येता. पळया आमकां काळोखान बेंगी उजवाडान बे, काळोखान बेंगी उजवाडान बे. दिसा उजवाडा तुम्ही 2 परां वेतात, राती वेता, सॉरी दिसा उजवाडा तुम्ही सकाळी वेता, 2 परां वेता, 3 वरां वेता, 4 वरां वेता, 12 वरां वेता, सगळे केन्ना वेता तुमकां दिसताय? राती वेता ते तशें 10 वरां 12 वरां 11 वरां 3 वरां येता ते ना. बो मेल्ल्याचें बें आसा आमकां. बरोबर जालें मुच्याचें जो कोण आयलो रे म्हणटात न्ही. थोड्या रांदच्या कुडा वचून उदक काड रे म्हळ्यार ओपा बे रांदच्या कुडान मेल्लीं आत गेली जाल्यार बी दिसता. आमी वचना काळोखान आमकां बे न्ही. पयलीं रोसांनी बरो आसतलो राती बरो न्ही. आमी येतले हांव रोसाक बरा 2 दीस सूड काडून हलोवन हलोवन जलोवन बलोवन येचें सूड काडून येचें. पोपायाच्या दंडाऱ्यांत चिमणे तेल बोन ताका एक 2 दीस बांदून येचें. कळ्ळें गे? कट्टेक कळ्ळें कट्टेन ते वात दवरून येचें. वो कळ्ळें लेंप्याव ಅವ್ರಿಗೆ आमकां नायान येतें लेंप्याव शुक्रार येयचेलें पेंटेक पळय लेंप्याव वय लेंप्याव शुक्रार पेंटेन मेळटालें. ताका पानां हाडल्यार मात लेंप्याव व्हरूंक जातालें. आमकां पानां येनातलीं पोपळां येनातलीं घालीं करचीं. लेंप्याव गॅस लायट कळ्ळें गे पुरो आसलें तें काडून येतालें आमी. पूण जेजू देवाचें उतर म्हणटा आज स्ट्रीट लायट आसात कळ्ळें गे हाय मास्क लायट आसात. तुज्या काराक व्हडले व्हडले हेडलायट आसात. मोबायलांत बरे बरे टॉर्च लायट आसात. संवसाराच्या उजवाडाची कांय गरज ना तुका. पूण आत्मिकांतकारांत ओद्दाडून आसात पळय तसल्या मनशांक मात्र तुज्या उजवाडाची गरज आसा. तुज्या उजवाडाची गरज आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पण आमी खंयसर आसांव घरांत आसांव जाल्यार म्हज्या घरांत आसांव जाल्यार म्हज्या घरांत आसांव जाल्यार म्हज्या कुटुंबाच्या सनेंत दिश्ट घालया. म्हजो घोव म्हजी बायल खंय अंतकरांत आसात की आसा जाल्यार तांकां भायर हाडचे प्रयत्न करया. आमच्या भुरग्यांचेर एक दिश्ट घालया. आज भुरगीं इस्कॉलाक वेतात, कॉलेजीक वेतात वा बेंगलोर थंय हांगा कामाक वेतात, पीजीन रावतात घरा येतना संतोशान आसात. पूण ती एका रितीच्या अंतकरांत आसात की पासान सांबडल्यान की म्हणलो एक दोळो तांचे ते आसूं. तांकां इल्लो वेळ दिवचो, तांची उतरां आयकुचो, तांकां बुजोवन दिवचो, तांच्या समस्यांतल्यान तांकां भायर हाडचे प्रयत्न आमी करया. तें करूंक जाय. एका इस्कॉलान भुरगे टिचर शिकयता. थोडीं भुरगीं बरीं शिकता, थोडीं शिकनात, थोडीं खंगाल जाल्यान, थोडीं डेस्परेट जाल्यान तांकां पारकिया तांच्या मतींत कितें आसा, तांच्या काळजांत कितें आसा, तांच्या घरांत कितें आसा. खंयच्या एका बांदपासा संपडला, ह्या बांदपान संपडला, अंतकरान संपडला, एका समस्यांक बली जाला प्रयत्न करया. ताच्या बदलाक नीन प्रेजन इल्ला मंगा तुंगा म्हणून ताका येटून ताका केळकुलां करन ताका मारन ताका बडोवन ताच्या अंतकरांत आणकी ताका कश्टूचें आसा पळय खंडीत तें करूंक नजो, बिलकुल करूं नजो. कित्याक म्हळ्यार ताच्या मतीचे ताच्या काळजाचे वळवळे ताका मात्र गोत्तो. तसले पारकूंची सकत आमकां आसोंक जाय तोवर मात्र आमी संवसाराचो उजवाड जातले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. नातल्यार आमी उजवाडान जियेता जाल्यार अंतकाराचे देवसार जाता. देवसार उडास दवरा तशें जावंक नजो आमी. देखून आज आधुनीक काळार संवसारांत कश्ट जातले मस्त जाण आसा जाल्यार समस्यांक बली जाल्ले 70% लोक आसा. 70% पूण ह्या लोकांक थंय आमी उजवाड जावचे प्रयत्न जायचे प्रयत्न आमी करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबांत मस्त समस्या आसा. अंधकारांत आसलेलीं आसात, रूच नासलेलीं आसात. तांचे ती रूच जावचें, तांचो अंधकार धांवडोवची, उजवाड जावचे मनीस आमी जावया. आनी खंडीत देवा मुखार आमी खंडीत ताची भुरगीं जातले. हांव देखून जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजोळोवन दी. तुमचीं नांवां पेपरार येजें म्हणना, तुमचीं नांवां व्हड बांदपांनी व्हड कामांनी दिसून येजें म्हणना. तुजीं कामां तुज्या घरांत तुज्या कस्तेल्या भाव भयणींक तांचें थंय एक नवें जिवीत आयलें जाल्यार खंडीत दादोस घायचें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोरोना आयल्या उपरांत हांवें मिसांव ह्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार सुरू केल्लें आसा.
कितलीशीं लोकांची काळजां, कितलीं लोकांची मनां अंधकारान बुडून गेल्या लोकांक कितलो वाटो दाखोवन दिल्यात. डेस्परेट जावन जिवीत खंगल जावन जिवीत होगडयलेल्या, डिप्रेशन वचोन जिवीत खंगल जाल्ल्या कितल्या जाणांक नवो बरवसो मेळ्ळा, रूस मेळ्ळा. आनी हे एक्सपिरियन्स म्हज्या मोगाच्या बाबडीन, अनुभव जिविताचो, समस्यांक अनुभव म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हे म्हाका करूंक साध्य आसा, तुमकां करूंक साध्य आसा, साध्य आसा. आज जर तर आमी आमच्या कुटुंबांत तसलें गुमान दिलें जाल्यार भुरग्यांक थंय पळया, आजकाल मोबायलार कितले गेम येतात गो ते. आं पळया, पबजी एक गेम आसा, मागीर एकलो शुटींग असो कलो थंय. आं अले अरे हां, फ्री फायर गेम आसा, पबजी गेम आसा. ताचे उपरांत आतां नवोच ते गेम आयला की कोरियन लव गेम आयला. पळया, हे गेम कितें करतात, भुरग्यांच्या मोतीचेर खेळटात, भुरग्यांक कंट्रोल हाडटात, थोडी सवालां घालतात, थोडी एक्सरसायज दितात, मोतीक हाडटात आनी भुरग्यांक कंट्रोल करतात आनी तांकां इतल्या वयर दवरतात. तुमचो बॉस, तुमचो राजकुमार, तुमचो राणी अशें दवरतात. आनी ती तातूंत संवसारांत आसात आनी आवय बापाय थंय मिक्स जायनात, भाव भयणी थंय मिक्स जायनात, कार्यांक वचनात, संभ्रमां वचनात, कोणा लागीं उलयनात, तांचे इतल्यागत आसात, तांच्याच संवसारांत आसात. आनी अशें आसून जर तर आवय बापायन तांकां करेक्शन केलें, मोबायल लिपोवन दवरलें आनी खालें गेलें जाल्यार सुसायड करून मरतात. परच्या ब्रेस्ताराच्या दिसा तेका भुरग्यांनी माडयेर तर उडोवन प्राण केला. कोरियन लव गेम पळया, तेका जाणा भुरग्यांनी माडयेर तर उडोवन माळ्यार टॅरिसार तर पडच्या. देखून आवय बापायनो, ह्या भुरग्यांक थंय इल्लीशी दिश्ट दवरा. कांय इल्लीशीं भुरगीं वायट पळयतात, असले गेमां बली जालें जाल्यार तांकां जोर करून मारून बडोवन करनाकात. तांकां समजया, तांच्या मती बरी तुमी जाया, तांकां कशें म्हणी करन हळवायर फाटी हाडा आनी खंडीत जिवीत जोडतेल्यात, जिवीत दितल्यात. आज ही भुरगीं समस्या वळख जाल्यांत, आवय बापाय समस्या वळख जाल्यांत. भुरगीं डिप्रेशनाक गेल्यांत, आवय बापाय गेल्यांत. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सुमी आमकां बरें सांगता, तुमी पृथ्वेचें मीठ, संवसाराचो उजवाड. जर तर उजवाड पालवलो सत्यानाश. जर ती वात आसा ती पालवली जाल्यार कितें फायदो. जर तो दिवो आसा तो पाळवलो जाल्यार कितें फायदो. दिवो आसून कांय फायदो ना. जर तर हांव दिवो जावन आसा पूण म्हजें थंय उजवाड ना जाल्यार कितें फायदो. देखून रूस नासलेलें मीठ आमी जावंक नजो, उजवाड नासलेलो दिवोय आमी जावंक नजो. एकडी बोतोडे तांपी आमी देवाचें उतर आमकां पुरबायनास बरो संदेश दिता. ते उतराक सुमी आमकां जिवंक कृपा दिवं दी. रूस नासलेल्या जिवितांत रूस दिवचें मीठ, उजवाड नासलेल्या जिवितांत उजवाड दिवचो दिवो हांवें जावंक सुमी म्हाका जाणवाय गिन्यान चुडूकाय दिवं दी म्हणून आनी कृपेन बरोवन दी म्हण मागया. आमेन. उबी रावया. आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगता. एकाच देवाक सतमानता, सर्पद्वेदार बापतो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना. अनेका सम्या जेजू ख्रिस्ता सतमंता, देवाचो एकलोच पुत, सर काळादी बापातां जन्मला, देवातां देव, उजवाडातां उजवाड, करा देवतां उपजल्लो करो देव, तो देवातां जन्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैम बसो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आमा मनशां पसत आनी आमचे चडोणे पसत, सर्गांतां तो देवलो आनी पळयतत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत पोंच काल ताका कुसार मारलो, ताणें क्रस्त मरण सोंसले आनी ताका केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसेवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता, ईश्वर आनी जीवदाता, बापा आनी पुता तो इप्सला, बापा आनी पुता बराबर, ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा होवो. प्रभाते वरवीं तो उलयलो, एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेली सभे सतमानता, पातक्याच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा
आणि सस्नाच्या जिवितात विश्वासून रावता आमेन. येस विश्वासान येस बाबार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा त्रिएक देवाच्या पांय तळा समर्पिया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या माया मोगाच्या करण्या आनी जिणये मुखान पवित्र सभेचे खरेपणी सेवा साकरी करून पवित्र सभेंत क्रिस्ताचो उजवाड तांचे जिणये मारिफात परजळूंक तांकां आत्मीक घटाय दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी पाळून देशाच्या तशेंच लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थीपणी सेवा भेटोवंक तांकां उदार मन दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय. तांची जतन घेतल्यांक मोतीक तृप्ती, शांती, समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयकी. तुझ्या राजाच्या वावरा खातीर सेवेच्या मनोभावान वावरूंक उर्बेस्त युवक आनी युवतींक धार्मीक बेसाचे आपोवणे फावो कर आनी कुटुंबांनी देवा पोवणी सडय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या संध्यांनी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन येवकार तसो खरो अर्थ समजून सेवेचो समुदाय बांदून हाडच्याक आदार लाभय म्हणून मागता. बापा आमची मागणी आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी आजार जाल्ले आमी सर्वांनी आमच्या जिणयेन क्रिस्ताचो उजवाड अनुभव करूंक तसो उजवाड उतरां आनी करण्या मुखांत हेरां मुखार परजळोवंक तुजो आदार दी म्हणून मागता. बापा आमची मागणी आयक. ऑनलायन एमिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर भक्तिकां खातीर आमी मागया. तांकां बरी कामां, कुडियत्म्याची बरी भलायकी, परमनंट रेसिडेन्सी कॅनडांत मेळच्याक दिव्या शेट्टीन प्रती रितीन मागोवंक विनंती केल्ली आसा. ताचे बसोत मागया. आनी जायत्या जाणांनी तरातरांच्या गरजांक मागोवंक केल्ली आसा. जिवितांत रूच नासतना हळुहळतली निराशी जाल्ली जायतीं जाणां आसात. विविध रितीच्या समस्या बली जावन अंधकारांत सांपडलेलीं जायतीं जाणां आसात. हांवें खरो उजवाड, हांवें रूच दितलें मीठ जावन आमच्या ताब्यांत आसलेल्या सगळ्यांक रूच दिवची जिवीत सोडून दिवन उजवाड जावंक तेची कृपा मागया. सर्गींचे भोवमुखार बापा, तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी दिन स्विकार कर. तुज्या पुतान जायत्यांक संवसारांत रूच नासलेल्या जिवितांत रूच दिलें. उजवाड अंधकारांत आसलेल्यांक उजवाड फंकयलो. त्याच मापान आमी रूच नासलेल्या जिवितांत रूच दिवंक, तशेंच अंधकारांत सांपडलेल्या मनशांक उजवाड दिवचे दिवे जावंक, रूच दितलें मीठ आनी उजवाड दितलो दिवो जावंक तेची कृपा दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कणीक जुम कर्ण पुरुषा मारे. बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. बोपून घे सर्व आमचे तुका आमी समर्पिता. अर्गा बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. बोपून घे सर्व आमचे तुका आमी समर्पिता. उंडो गोवांचो आनी वांडाकांचो काणी किरकोळ तरी गुतो मोगाचो. उंडो गोवांचो आनी वांडाकांचो काणी किरकोळ तरी गुतो मोगाचो. अर्गा बलिदान बापा तुका आमी आज
आज भेटयता ओपून घे सर्व सांगचे तुका मी समर्पिता सास्तां प्रणामान येतां तुझ्या पायांतळी संतोषा उमाळ्यान हर्षान सकाळी सास्तां प्रणामान येतां तुझ्या पायांतळी संतोषा उमाळ्यान हर्षान सकाळी अर्गा बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता ओपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता अर्गा बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता ओपून घे सर्व म्हणजे भाऊ बहिणींनो म्हणजे नी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सल्पद्वेदा देवप्पा मानतात असले जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर भू मोगळ बापा आमच्या रसनारा ओवुंडो आणि दाकांसो वाईन बदलून जेजूचे मांस आणि रगत करून आमकां दी हे परी आमच्या कतकुडीच्या पोषणाक तुवें दिलां तेंचे म्हण आमच्या आत्म्याकी सासनाच्या जिविताचे पोषण जावं दी हे परी आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सुबेस्पो तुमचे सोबे आसों तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातै उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो इतले कनवळ्यान तुवें मनशा कुळासो मोग केलोय की तुझ्या पुताक आमचो सोडवंदार करून धाडलोय जे जेजू सोवे तुका मानताले ते आमचे सोवे तुका मानवंक पातक मात्र सोडून हे सगळ्यांत आमचे गतीन शिवंक तुवें ताका पाठयलोय आदां तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी होगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा उर्सगी तुकाचे उर्सगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उर्सगी तुकाचे उर्सगी तुकाचे मी गलियां पवित्र घडी आमी समरत हांव हे संदर्भात रुसनातल्या जिवितान रूस दिवची मीठ आमी जावं अंतराच्या भुंयारान संपडलेल्यांक उजवाड दिवची दिवे जावं सोमेची कृपा जाणवाय सगळ्यात गटाय मागे बापा कुरुस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडो आनी रगते आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमच्या बसोत समर्पवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडता सो गुठ परगठुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बाबा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपडी उडास करता आनी उच्छिवीत सोंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सवतल्या आमकां समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारांत विस्तरलेली तुज्या पवित्र सवेस उडास कर लिओ आमचो पापा पीटर पोल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगती दोन तरेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखार मळपळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मर्या देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आशिना मोतीन दवरून ताणें शिकवलेले मागणे भोव भक्तीपणी मागता आसतना रूच नासलेल्या जिवितां रूच तांचे मीठ जावं अंतकारांत सपडलेल्या बंदपासन पडलेल्या अंक उजवाड दिवचो दिवो जावंक सोम्याचो आदार मागोवन आमच्या हातूबार समयान शिकलेले मागणे सांगात मागे आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज संकयू तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान सांग आमचो दिसपडतो ग्रासा समकांती आनी आमी आमचे इसलेल्या आमची ताव आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाणे पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिटी शेडेंतले आमकां निवा दयेकुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले
आमकां शांती दी. दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनशावन ह्या संवसारी आयिल्ली. रूस नासलेल्या जिवितांत रूस जाल्ली, उजवाड नासलेल्या अंधकारांत आसलेल्या मनशाक उजवाड जाल्ली. आमी रूस दिवचे मीठ आनी उजवाड दिवचो दिवो जावंक पोणी दिता ती शेळयेच्या जिवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना, पूण तुज्या कांच सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका सस्ताच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. मोगान बरो सोम्या काळजांत येताय, तुकाच म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवून तुजे तयेक जाता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवून तुजे तयेक जाता. खाणान तुज्या पोसताय, कुरपेज लाभयताय. सुकोन गेल्या शेळया गोपान पाटी घेताय. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवून तुजे तयेक जाता. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, एका सुंड्यात आनी एका कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवय आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. असो जावं आमचोचून तसो हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार. सोम्या हांव येता, तुका अर्गां दिता. तुजे नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आता. सता वाटेन मेटा काडूंक वेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आता. सता वाटेन मेटा काडूंक वेता. सोम्या हांव येता, तुका अर्गां दिता. तुजे नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुतार सोवे हांव घर मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. नमान बडोक जेजू आशीर्वाद दी. रोजारी साहिबिनी आंबा बसवत सगळी संगता भगीन कुर्साचे गुरवे हिरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक
रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडव जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा तो बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा हांव ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडव जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडव जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजामोना दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुलीं फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत प्रत्येक पासो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी